नमस्कार. दंपरच्या खबरात ज्ञानेश्वर वरकाचो येवकार खबरो विस्तारान. सत्तरी ब्रह्मकर्मळी देवळाच्या देवस्थानात फंडपेटी फोडली. चोरांक 48 वरां भितर धरचे म्हूण देवस्थानाचे वांगडी आनी थळव्यांचो पुलिसांक प्राच. हे चोर हेर कडेनूय खंय कर्म करतले, ताका लागून जाता तितले बेगीन तांकां धरचे. लोकांचे पुलिसांक पुराय सहकार्य. आयज आमच्या देवस्थानात श्री ब्रह्मदेव देवस्थानात अत्यंत दुर्दैवी प्रकार घडला. सुमारे अंदाजे मध्यरात्रीच्या सुमारास आमच्या देवस्थानातली जी फंडपेटी आहा ती कोणीतरी अज्ञात चोरट्यान फोडल्या आणि त्याचबरोबर त्यांनी देवळांतल्या भितर गर्भाकुडीनय वचपाचो प्रयत्न केला. हांव तेका लागून सरकारा कडेन मागता की हे जे कोण चोर आहा किंवा ह्या चोरट्यांची जी टीम आहा त्या टीमीक 48 तासांच्या आत तत्काळ तांकां धरचे. कारण हे केवळ हांगाच फोडचे ना तर बाकीच्या कडेन फोडपाची शक्यता. देवस्थानाची फोडपाची ही दुर्दैवान दुसरी घटना घडटा. आमकां ह्या गोष्टीची भयंकर खंत जाता आणि हांव सरकारी पोलीस यंत्रणे कशी रिक्वेस्ट करता की विदीन 48 hours 48 तासांत इन्व्हेस्टिगेशन कितें तें कंप्लीट करून चोराक तेंच्यांनी गजाआड करपाक जाय. सगळे देवस्थान समिती आणि सगळे ग्रामस्थ ह्या जर 48 तासांनी एका ह्या चोरट्याक पकडलो ना, पैसे कितले व्हेले थंय व्हेलो तो प्रश्न ना, पण ही घटना परत घडूंक जायना. आणि जर 48 तासांनी ह्या चोराक धरलो ना, पोलीस यंत्रणे जर धरलो ना जाल्यार सगळे आमी समिती आणि ग्रामस्थ ह्या गोष्टीची गंभीरतेन आमकां विशय हाताळचो पडटलो. आणि तरी आनी एक विनंती करता की सरकारी खास करून पोलीस यंत्रणे आम्ही अपेक्षा करता की 48 तासांनी ह्या चोराक पकडून हांगा देवस्थानात हाडूंक जाय. ते क्लीन करता रामदास भाऊ तेंच्यांनी म्हाका फोन केलो की अरे फंडपेटी हे जाला म्हणून फोडला म्हणून कोण तरी. आता ह्या घटनास्थळी पोलीस येयल्ले आसा. पोलिसांक जी कितें मदत जाय ती देवस्थान सेवा समिती तर्फे आमी करतले आणि तांकां जे पुरावे लागतले म्हटल्यार चोरा मेरेन पावपाक तांकां जे पुरावे लागतले तितले पुरावे आमी तांकां दितले आणि ते म्हाका दिसता चोरा फुडें बेगीनूच पावतले. आमी तांकां 48 तासाची मुदत दिता की तेंच्यांनी जे काम केलां तेका भितर उडोवपाचें. म्हापसा हायवेचेर हिट अँड रन केशीत एका 12 वर्साच्या चलयेक मरण. हायवे क्रॉस करतना टू व्हिलरीचो धपको बशिल्ल्यान म्हापसा हॉस्पिटलांत एडमीट केल्ले. टू व्हिलर चलोवपी अल्पवयीन ताचो बापूय शब्बीर शेखाक आनी पिल्यान रायडर रिहान शेखाक म्हापशा पुलिसांनी अटक केल्या. रात्री पेड्या म्हापसा हायवेचेर एक एक्सिडंट जाल्लो आसा, फॅटल एक्सिडंट. 12 वर्सांचे चेडूं रोड क्रॉस करताले आनी टू व्हिलर घेवन एक मायनर जो भुरगो आसा तो बायक ड्रायव्ह करतालो आनी त्याने त्या चेडवाक ठोकन मारून स्पॉटा वयल्यान धांविल्लो आसा. आनी जे रस्त्याचेर जे लोक आसले तेंच्यांनी त्या चेडवाक प्रायवेट गाडयेन घालून म्हापशेच्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान व्हेले आनी तेजेर उपचार चलता आसतना तेजें मरण पावल्लें आसा. आनी म्हापसा पुलीस ऑन द स्पॉट पंचनामा बी करून जे भुरगे आसात तांकां पुलिसांनी ट्रेक केल्ले आसा. मेळटा त्या म्हायती प्रमाणे ते हांगाचे मरोड म्हापशेचे आनी जो बायक चलयतालो तो मायनर भुरगो 16 वर्साचो. म्हापसा पुलिसेन तेज्या बापायक शबीर शेख हेका अरेस्ट केल्लो आसा आनी जो फाटल्यान बशिल्लो रेहान शेख हेकाय हे केल्लो आसा, अरेस्ट केल्लो आसा. आणि म्हापसा पुलिसाची इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा. स्टुडंट मिडिया खातीर सौरव शिरोडकार. मंत्री गोविंद गावडेचेर एक्शन घेवप सारकी न्ही. तो उलयला त्या अधिकाऱ्यांविशीं, मुख्यमंत्र्याविशीं न्ही. उठाचो गोविंदाक तेंको. गोविंदान खंय एसटी समाजा खातीर त्याग केला. गैरसमजान कारवाय नाका. प्रकाश वेळीप मिडिया मुखार. काँग्रेस म्हणटा गोविंद खरें उलयलो. बीजेपीचो भ्रष्टाचार एक्सपोज. विजय म्हणटा विरोधक फिक्स. आता कॅबिनेटातूच विरोधक. आदिवासींच्या कल्याणा खातीर गोविंद गावडेन त्याग केला, मार खाला, जेल भोगल्या. ताणें केल्लें वक्तव्य सरकार वा मुख्यमंत्र्या आड न्ही जाल्यार अधिकाऱ्यांच्यो चुको दाखोवपी म्हूण उठान मिडिया परिशद घेतली. गोविंदाचेर खर कारवाय करची न्ही म्हूण तांचो उलो. खरं म्हणल्यार हे त्यांनी विचार व्यक्त केला, सगळे रेकॉर्डेड आसात. ताणें डिपार्टमेंट जे आसा कशें चलपाक जाय आनी कशें चलना हेजेर उजवाड घातला. जेणे ह्या समाजा खातीर आपल्याला सर्वस्व दिल्लें आसा, कैद भोगले आसा, मार खाल्लो आसा, हे सगळें ह्या समाजा
हिता खातीर ताणें केल्लें आसा. आमची उठाची मागणी आसा की आयज गोविंद गावडे हे आउट ऑफ स्टेशन आसात. तांचे म्हणणे सुद्दां हे जे लिडर आसात, पक्षाचे जे अध्यक्ष आसात, हांणी सुद्दां तांचे म्हणणे सुद्दां आयकून घेवचे जाल्यार सुद्दां म्हाका दिसता ते समजून घेवचे आनी हे अशे विचार व्यक्त केले म्हणून तांचे हार्ड कितें समजा डिसिजन न घेवचे. पूण काही गोष्टी आमी विटनेस आसात आनी म्हणून सीएमा कडेन आमी मेळ्ळे, तांकां फॅक्ट तो सांगलो तुमचेर तांचो अजिबात ना राग ना, म्हणजे काय ना तुमकां वा समजा हे करपाक जाय म्हणजे टार्गेट करपाक तर तुमचेर काय अजिबातूच उलयल्लें तेन्ना हें जें कितें आसा त्या डिपार्टमेंटाचे ऑफिसराचे ती आमी तेका नजरे सॅटिस्फायड. काँग्रेसीचो खासदार विर्यात म्हणटा गोविंदान खरें सांगलें म्हूण ताचेर कारवाय, मात बीजेपी सरकार भ्रश्ट म्हूण स्पश्ट जाता. नितीन गडकरीनूय करप्शनाचेर टिका केल्या. ताणें कांय रॉंग म्हणून आतां ताका टार्गेट करता बीजेपी. डोंट किल द मेसेंजर. तुवें सांगपाचें ताणें पळय म्हणा आरोप घाला तो आपूण चवकशी करता. हातून दाखयता मिसप्लेस प्रायोरिटी म्हणटा पळय ते वो सरकार करप्शन बंद करचे सुवातेर जो पळय एक्सपोज करता करप्शन आसा म्हूण ताज्या फाटल्यान वता. म्हणजे करप्शन चालू आसुनी हें सीएमाचें म्हणप. 2 दीस पयलीं श्री नितीन गडकरी आयिल्लो इनॉग्रेशनाक चिखले. ताणें कितें म्हणें जेन्ना तो खंयचो प्रोजेक्ट घेता रोखडेच सिनियर मिनिस्टर आनी MLA कॉन्टॅक्ट करता खबर येतकूच थंय जमनी घेतात म्हूण. आनी लास्टाक ताणें कितें म्हणें आपणें कितें म्हणल्यार कोणाचेर टोपी पडले जाल्यार वायट दिसनाका म्हणजे पळय ताकाय खबर आसा. एक्शन एक ही होना चाहिए कि सीएम ने रिजाइन कर देना चाहिए क्योंकि वो लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभाल सकते, अपने भ्रष्टाचारी मंत्रियों को नहीं संभाल सकते. इतना ही नहीं कि भ्रष्टाचारी जो वहां पे है उन लोगों को तुम भ्रष्टाचार कर रहे हो मिनिस्ट्री के बाहर हो जाओ करने की हिम्मत भी सीएम में नहीं है. इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं सीएम से डायरेक्ट इस बारे में संपर्क है, संबंध है, वो भी इसमें लिप्त है. विजय म्हणटा गोंयांत सरकार ना, विरोधक फिक्स, ताका लागून बीजेपींतल्यानूच विरोधक जावन बीजेपीच सरकाराक एक्सपोज करता. गोविंद गावडेन कितें म्हणलां ताचेर खूब विचार करूंक जाय ताणी. तोच म्हणटा की गोंयांत सरकार ना म्हणून आमी म्हणपाची गरज ना. ताजे फुडें ऑपोजिशन तितलें व्हडलें आपलें काम करना म्हणून आज बीजेपींतल्या कॅबिनेटांचे लोक ऑपोजिशन जाल्ले आहा. वी विल नाव सी इन कोर्स ऑफ टायम बीजेपी ऑपोजिंग बीजेपी बिकॉज द ऑपोजिशन इज फिक्स्ड. इतल्या मजगती बुधवारा दनपारा मंत्रिमंडळाची बसका थरल्या. थंय मंत्र्यांच्या इशूचेर चर्चा जाता वा ना ते बसके उपरांत स्पश्ट जावपाचें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. पर्वरे आदिवासी भवन जावपाचे ते आजून जायना. प्रेरणा दिसा गोविंदान ताचेर वाद केलो. प्रुडंटान भवनाची ग्राउंड झिरो परिस्थिती पळयली. 2021 काम सुरू करूंक घाल्लो बुन्यादी फातर प्रकल्पाविशीं म्हायतीचो बोर्ड कोसळ्ळो. एका पार्टीन खंय त्या जमनीचेर दावो केला. केस 4 वर्सां जाली हुमकळ्ळ्या. पर्वरे हे सुवातीचेर ट्रायबल भवन जावपाचें. 2021 मुख्यमंत्री आणि आदिवासी कल्याण मंत्री म्हूण गोविंद गावडेन बुन्याद घाल्ली. आता हे सुवातीची परिस्थिती पळयात. हालीं खूब पॉलिटिकल बोवाळ चल्ला. तितूनच एक इश्यू असो आयलो की जे ट्रायबल भवन जावपाचें आशिल्लें तें आजुनूय जावना आनी आमी सद्या जे ट्रायबल भवन जावपाचें आसा जो एलोकेटेड जागो आसा ह्या ट्रायबल भवना खातीर त्या जाग्यार आसा, पर्वरे आसा. आमी हांगासर म्हाज्या उजव्यान जर पळयत जाल्यार त्या ट्रायबल भवना खातीर जो एलोकेटेड जागो आसा ताजो जो बोर्ड आमी पळोवपाक शकता की दीस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू गव्हर्मेंट ऑफ गोवा डायरेक्टरेट ऑफ ट्रायबल वेलफेअर. हो बोर्ड आमी कशा तरेन हांगासर पडलेलो आसा तो पळयता. तितून अशेंय बरयलां की जे कोण ट्रेसपासर्स आसतले हांगासर तेंचेर कारवाय जातली. पूण जेन्ना आमी ह्या जाग्यार पळयता तेन्ना कितल्योश्यो अश्यो गाडयो हांगासर लायिल्ल्यो दिसता. हें ट्रायबल भवन आजुनूय कित्याक जावना हाची म्हायती जावन आसा अशी. 4 वर्सां जाली बुन्याद घालून, मात काम हुमकळ्ळें. सुवात कमुनदादीची, मात ताचेर दुसऱ्या पार्टीन दावो केल्ल्यान भवन जमनीच्या केसीत अडकला. फायल खंय सद्याक ॲडव्होकेट जनरला कडेन पावल्या. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. समग्र शिक्षा अभियानाच्या 5 कोटीच्या फ्रॉडाच्या केशीत आनीक एकल्याक अटक. कोलकाता एका अकाउंट होल्डराक धरलो. पुलिसांची सुत्रां सांगतात. पुलिसांचे आनी एक टीम दुसऱ्या राज्यान सूत्रधाराक सोदतात.
फ्रॉडाचो व्यवस्थित प्लान, समग्र शिक्षा, सिग्नेटरी अकाउंट्स आणि बँकेकूय मामा केली. समग्र शिक्षा अभियानाच्या गोयच्या बँक खात्यांत वट्ट 5 कोटीचे फ्रॉड, पैसे विड्रॉल करतल्याचो सोद सुरू आसा. कोलकाता आनी एका अकाउंट होल्डराक धरलो म्हूण पुलिसाची सुत्रां सांगता. प्रकरणाची चौकशी जाल्ल्या. मात ह्या सगळ्या घडणुकांक समग्र शिक्षा अभियानाच्या अधिकाऱ्यांच्या कामकाजाचेर प्रश्नचिन्ह, अकाउंटंटाच्या कारभाराचेरूय प्रश्नचिन्ह. मेळटा ते म्हायती प्रमाण फ्रॉड करप्यांनी समग्र शिक्षा अभियानाचो हुबेहूब चेकबूक तयार केल्लो आनी पैसे ट्रान्स्फर केल्ले. एखाद्या अकाउंटा वयल्यान पयशे काडले जाल्यार अकाउंट होल्डराक SMS येता. मात फ्रॉडरांनी पयलींच जतनाय घेतिल्ली. मोबायल नंबर चलना म्हूण बँकेक लेटर करून आपलो नंबर दिल्लो. फ्रॉडरांनी बँकेक PPS स्लिपूय दिल्ली. मजगती संबंधित प्रकरणात समग्र शिक्षा अभियानाच्या कर्मचारी आणि बँकेच्या कर्मचाऱ्यांची चौकशी जातली म्हूण सूत्रांची माहिती. प्रुडंटा खातीर ओंकार फळारी. फुडले 2 दीस हवामान खात्याचो गोंयांत ऑरेंज अलर्ट, 30 ते 2 जून मेरेन येलो अलर्ट. आता मेरेन गोंयांत 21 इंच पावस. IMDच्या माहिती प्रमाण उत्तर आणि दक्षिण गोंयांत फुडले कांय दीस मोठ्या प्रमाणात पावस पडटलो. महाराष्ट्राच्या कांय वाठारांनी मान्सून सक्रिय जाला. हम 27 मई को आज हम बात करें तो 27, 28 एंड 29 हमने ऑरेंज वार्निंग इशू की है. ऑरेंज वार्निंग का सारांश और इसकी समरी ये है कि हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल ओवर आइसोलेटेड प्लेसेस फोरकास्ट हमने नेक्स्ट 3 डेज के लिए दिया है. फाटल्या 20 वर्सांनी पहिलेच फावट गोंयांत इतल्या बेगीन पावसाची नोंद जाल्या म्हूण IMDन माहिती दिल्या. हम 20 साल का अगर स्पैन देखेंगे तो 20 साल के स्पैन में दिस इज द रिकॉर्ड कि इतना जल्दी मानसून 25 मई को आया है. अवकाळी पावसांत झाडां पडपाच्यो घडणुको वाडल्यात. रस्त्यांचेर परिणाम जाला. रस्त्यांचें काम अर्देकुटे उरिल्ल्यान सगळ्याक चिखल जाला. गाडयो चलयतल्यांक त्रास जातात. पेडणे एक ट्रक रोमलो म्हूण खबर. फुडल्या कांय दिसांनी गोंयभर पावस चड प्रमाणात पडटलो म्हूण IMD सांगता. पेडणेचो आमदार प्रवीण आल्लेकर तशेंच म्हापशा नगरपालिकेन पावसान मोडून पडिल्ल्यो पोरण्यो इमारती डेमोलिशनाक घेतल्यात. थळाव्यांक तांचो त्रास जावचे पयलींच अरिश्ट टाळपाचो यत्न. शाळा आसा आमच्या पेडण्यान, ह्या आमची शाळा लोकल ह्यो बंद जावंक जायना. ताका लागून आमचे लोक कितें करतात, काडटा आनी खंयसरी दुसरे कडेन बरें ह्या परिसरांत धाडटा. कित्याक आमी बरी सोय दीत जाल्यार लोक हांगासरूच दवरतले न्हू. ताका लागून हांवें ती पयली इनिशिएटीव घेतली सगळी रिनोवेशन जावची म्हणून. आयज जी आमी डेंजरस कंडिशन जी डेलिब्रेटेड बिल्डींग आसली ताका पयलीं आमी नोटीस दिल्ली. ओनरान ती डेमोलिश करूंक ना म्हणून ऑफिशियली म्हणजे ऑफिसान आमची वर्कर्स आनी मिशिनरी घालून ते डेमोलिश केला. हे डेमोलिश करना जाल्यार ते सायडीकच्या बिल्डिंगेर पडून तेजे स्ट्रक्चर डॅमेज जावपाची खूब शक्यता आसली. आनी स्ट्रक्चर प्युअरली इज मेड ऑफ मड अँड सम स्टोन, सो सारके डेंजरस आसले ते आमी डेमोलिश केले. एका वाटेन गोवा आनी बेळगांवक जोडपी चोरला मार्गायल्या कुसमळे हांगासरले जो तात्पुरतो ब्रिज आसलो तो ब्रिज धोकादायक असल्या कारणान ह्या ब्रिजाल्यान वाहतूक बंद केल्ली आसा. तर दुसऱ्या वाटेन जो गेल्या 7 वर्सां पासून बेळगांव गोवा हो आनमोड मार्गी जो महामार्ग आसा तो तेजे काम चालू आसात. आनी गेल्या 7 वर्सां पासून काम चालू आसतनाय अजून पर्यंत त्या रस्त्याचे काम पूर्ण जावंक नात. मात्र काम करपा खातीर अनेक ठिकाणी खोदून ठेवलेल्या त्या रस्त्याचेर पावसाक लागून मोठ्या प्रमाणात चिखल निर्माण जाल्लो आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. एकसारख्या पावसान म्हापशेचे रस्ते उदका पोना, घरांनी उदक भरला, गटारां तुमिल्ल्यान सगळे उदक रस्त्यार तुंबला. अशें आसतना म्हापशेचे सत्ताधारी नगरसेवक खंय फॉरेन टुरार. फाटल्या 4 वर्सां तशें कांय काम जाल्लें ना. 4 दिसान कितें जातलें आसून नासून एकूच विरोधकांनी नगरसेवकांक सोल्ले. म्हापशान सध्या एक चर्चेचो विशय चालू आसा आनी चर्चेचो विशय म्हटल्यार कितें तर जे म्हापसा नगरपालिकेचे नगरसेवक आसा हे नगरसेवक विदेश दौऱ्याचेर गेल्ले आसात आनी हे विदेश दौऱ्याचेर गेल्या हेतून ते लोकांची चर्चा अशी की जे सगळेच वांगडा म्हणजे 13 व 14 जाण हे विदेश दौऱ्याचेर गेल्या आणि हे गेल्या ते सगळे वांगडाच गेल्या म्हणटशी लोकांक असो संशय येयला की हेंकां कोणी स्पॉन्सर केला कोणी हेल्या हेंकां व हे स्वताच्या खर्चान वयतात ही चर्चा तेंच्या मदीं चालू आसा. आनी अशें बीन म्हणटात की ना कोणे तरी एकल्यान कोण तरी बिल्डर आहा तेणें तेंकां हेल्या स्पॉन्सर केल्या अशें बी लोकांची चर्चा आहा. ह्या हितून जे नगरसेवक गेल्या तितून थोड्यांच्यो जे रिलेटीव फॅमिली बीन ती बीन तेंच्या बरोबर आसा
थोडे कोण वचना थोडे फाल्यां वचपाचे. आतां ह्या हेतून लोकांमध्ये चर्चा करपाचो कारण म्हणजे कितें, सध्या पावसाचे दीस आसा आनी गेले 8 दीस सततचो पावस पडत आसा आनी ह्या पावसान पयल्याच पावसान म्हापश्यान जे उदक येयले, बाजारान उदक भरलें, मागीर रस्त्यांचेर उदक भरलें, खोल्ले सायडीक उदक भरलें, लोकांच्या घरांनी उदक गेलें, दुकानांनी उदक गेलें. ही अशी आपत्ती. दुसरे लोक माती सगळ्या व्हांवन येयली, लोकांच्या घरांचेर झाडां बिडां पडल्या. ही आपत्ती म्हापश्यान जाली. आनी ह्या हेतून अशीच जर पावस जर चालूच आसा आनी ह्या हेतून अशी जर परतून घडणूक घडली जाल्यार नगरसेवकांक खंय सोदपाचें हो प्रश्न लोकां मदीं जाला आनी हो चर्चेचो विशय आसा. जाल्यार फाटले 4 वर्सात तशें म्हापशांत कांय काम जावंक ना. ह्या 4 दिसांत खंयचें जातलें अशें विरोधी पक्षांतलो नगरसेवक शशांक नार्वेकार विचारता. कोणूय आपली पर्सनल हॉलिडे घेता हेजेर आमी कमेंट करचें न्हू. एक्चुली समर वेकेशन चालू आसा, चडशे लोक इवन आमकां कोर्टाक हॉलिडे आसताच ह्या टायमाक. सो ह्या टॉपिकाचेर अननेसरी डिस्कशन करून फायदो ना. पण जो पर्यंत आमचे लास्ट 4 वर्सांनी व्हडलें कांय म्हाका दिसना काम जाल्लें. जे ह्या 4 दिसान आमचे कावन्सिलर समज गेले हॉलिडेक जाल्यार व्हडलें कितें बंद जावपाचें. प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फट्टे आनी सौरव शिरोडकार. आंतरराष्ट्रीय योगा दिसा निमतान स्कुलांच्या भुरग्यां खातीर शाळा सुरू जाय मेरेन दर दिसा अर्धे वर तरी खासा योगा सत्र दवरचे म्हूण सरकाराचें परिपत्रक. योगाची कार्यावळ 21 जून मेरेन चलोवपाची, उपरांत ती चालू दवरप वा ना ते शाळांच्या निर्देशाचेर थारतले. शाळांनी 21 जूनाक खासा योगा कार्यावळ दवरची म्हूण सरकाराचे निर्देश. कार्यावळीचे फोटो आनी व्हिडिओ 25 जून मेरेन शिक्षण संचालकांक धाडचे म्हूण कळोवणी. टॅक्सीवाल्यांक विश्वासात घेनासतना टॅक्सी एग्रिगेटर गायडलायन्स थारयल्यो. विरोधकांनी आवाज काडचो म्हूण टॅक्सीवाले विजयाक मेळ्ळे. विजय म्हणटा मंत्र्यांची बॉल्सां भरूंक नवे एग्रिगेटरांचे रॅकेट. ते वटेन भोमा हायवेचो इश्यू घेवन भोमकार विजया कडेन. विजयाचो भोमकारांक राजकीय तेंको. टॅक्सीवाल्यांक विश्वासात घेवच्या पयलीं टॅक्सी एग्रिगेटर गायडलायन थारायले. विरोधकांनी आवाज काडचो म्हूण टॅक्सीवाले आमदार विजयाक मेळ्ळे. एग्रिगेटराच्यो गायडलायन्स नोटिफाय केल्ल्यो आहा, गॅझेट हाडला आनी ह्या हाडचे पयलीं तांकां कॉन्फिडन्सांत घेवंकूच ना. तुवें मिटर हाडले, आज ते मिटर वापरना म्हणटात. तुवें तो कहलो तो स्पीड गव्हर्नर हाडलो. सो एक नवे रॅकेट सरकार हाडीत आहा. तुमी मिटर हाडलो, तो मिटर आतां कोण वापरीत ना. मिटर जो कोण सप्लाय करता तो आपले पयशे घेवन वता, तो मंत्र्याक कितें खावयता. सो मंत्र्याचें पोट भरपा खातीर तुमी गायडलायन्स करतात काय कितें? हाऊ डू यू जस्ट डू अवे विथ एवरी लोकल सन ऑफ द सॉयल अँड गिव्ह दिस होल बिझनेस इन द हँड्स ऑफ समबडी एल्स? टॅक्सीवाले म्हणटा सरकारान न्याय दिवचो. आनी सरकारान आमकां पयलेंय सांगलेलें कितें तरी आमच्या टॅक्सीचेर कितें येता जाल्यार आमकां कॉन्फिडंटान आमकां घेवन बसोन डिस्कशन करून मुखार इंट्रोड्यूस करतलो. पूण आयज आमच्या टॅक्सीकारां कडेन कितेंच इंट्रोडक्शन जायना, कितें टेबलाचेर येयना आनी खूंय कितेंच येयना कसलेंच. कॅब एग्रिगेटर सरकार कित्याक म्हणून धाडटा आमकांय कळना. सरकारान रेट दिल्या पळय, सरकाराची RTO ऑफिसां आसा. सो कोण तर ओव्हरचार्ज करता न्हू, ताका तालाव दिवंक जाता न्हू. मजगती भोमा रस्त्याचो विशय घेवन भोमकार विजया कडेन. तांचो एक डायरेक्ट चार्ज आसा की सरकार पॉलिटिकल अलायनमेंट चड पळयता रेदर दॅन द इश्यू थंयच उरता. इश्यू कितें आहा की 500 वर्सांची हेरिटेज आमी राखूंक सोदतात. सरकार म्हणटा आपूण सर्वसामान्य लोकांचो, बारीक लोकांचो जाल्यार बारीक लोकांच्या देवा फाटल्यान कित्याक लागना? चेंज करा मरे अलायनमेंट. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस. गोयच्या मुख्यमंत्र्यान सांखळे नव्या इथेनॉल प्लांटाची बुन्यादी फातर घालो. प्रकल्प गोयच्या पर्यावरण सांबाळून खंय हातभार लायतलो. गोंयकारांक नोकऱ्यो मेळटल्यो, शेतकारांक लाव जातलो. कंपनीचो झिरो वेस्ट बायो प्रॉडक्ट न्हावेले उद्देगीक वसणूक विकसीत करपाचो प्लान मुख्यमंत्री उलयला. गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान सांखळे एका नव्या इथेनॉल प्लांटाचो बुन्यादी फातर घातलो. 12 वर्सांनी ह्या प्रकल्पाक वाव मेळ्ळा. चुकीच्या कंपनी कडेन हो प्लॉट आशिल्ल्यान ताचो परिणाम जाल्लो म्हूण मुख्यमंत्री उलयलो. 20%तले तशें जर पळयत म्हणजे इट इज एन रॉंग डिसिजन ऑफ दॅन पॉलिटिशियन्स हो सरळ म्हणटलो. कारण अलॉटमेंट करता आसतना दे हॅव अलॉटेड द प्लॉट फॉर द रॉंग कंपनी. म्हणजे एकूय जॉब जो आमच्या स्थानिकांक मेळचो ना असल्या जाणांक प्लॉट अलॉट केल्या जाल्यार त्या जाग्याचेर दुसरी कंपनी सुरू करपाक म्हाका ऑलमोस्ट 12 वर्सांनी यश आयलें.
हांवें मुद्दामून सांगता. आज सुद्दां आमी जी हांगासर दुसरी कंपनी जी सुरू करता वीच इज द बायोफ्युअल लिमिटेड, अगेन अ ग्रीन कंपनी, झिरो वेस्ट आनी झिरो पोल्युशन. नव्या बायोफ्युल कंपनीक लागून गोंयकारांक फायदो जातलो म्हूण मुख्यमंत्री सांगता. हातूंतल्यान आमकां एम्पॉवरिंग ऑफ द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हे खूब मोठ्या प्रमाणात क्रिएट जातलें. आनी जशें सांगलां तशें इट वील बी द 90-10 रेशो. इन फ्युचर इट वील बी द सपोर्ट फॉर द एग्रीकल्चर. हांवें कित्याक म्हणटा की तेंच्यांनी आत्तां मेज म्हटलां, बट ते मोको किंवा एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल ही घेवपाची तेंची तयारी आसा. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी. रवींद्र भवन बंद दवरपाची तारीख वाडयली. आदी 1 जून मेरेन रवींद्र भवन बंद दवरिल्ल्यान सगळी तियात्रां, नाटकां आनी बाकीच्यो कार्यावळी रद्द केल्ल्यो. आता ही तारीख 15 जून मेरेन वाडयिल्ल्यान तियात्रिस्ट बेजारले. हो तियात्रांचो सीझन जून जुलय सभाघर चालू दवरून ऑगस्टात खंय बंद दवरचे. राज्यात पडिल्ल्या अवकाळी पावसान रवींद्र भवनाक गळटी लागली आनी रवींद्र भवन 1 जून मेरेन बंद दवरिल्लें. मात ही तारीख आतां 15 जून मेरेन वाडयल्या. देखून 15 जून मेरेन सगळीं तियात्रां रद्द जाल्ल्यान तियात्रिस्ट पिकार. लास्ट इयर ही तेम अशें प्रॉब्लम जाल्ले, सो ते प्रॉब्लम जालो तेमी प्लास्टीक ही अरेंज केले लास्ट इयर. सो आमकां देखो इंशाल्लाह हेय वर्सा प्लास्टीक तुम रिपेर कोताय काय म्हण. सो तो सांगताय फाटीं 15 रिपेर कोताय. सो कमिंग इयर इट शुडंट बी अ प्रॉब्लम. इतलेंच मागता की असली कामां करता आसतना पयलीं प्लॅन करचो आनी वचचें, कित्याक वखदारूच सांगलें म्हणून लोकांक मागीर सगळे त्रास जाता. आमकां कितें जाता पळय, शो आहा, शोवाचो आवाज जालो शो करून घेवन सगळे पावसाच्या तियात्रान डायरेक्टरान तियात्र काडलेले शो करून घेवन. सो जाता तितले बेगीन हो प्रॉब्लेम सॉल्व करचो इतलो गव्हर्मेंटा कडेन मागता. मुगे एकल्याली 4 हॉलां केली. फ्लॅश करून सगळे एक्टरांनी एक डायरेक्टरांनी एक एक हॉल एक तियात्र रिलीज केला, सगळी हॉल बंद केले तेमी. सो आमी ताका रिक्वेस्ट करिल्ले की जुलय आहा, जून जुलय चालू दवर आनी तूं सप्टेंबरान बंद कर. डेटीचे डेट होती तेजेर आमकां डावट क्रिएट जाला तियात्रिस्टां मदें आनी सगळे तियात्र मुगिया मदें ते मुद्दम करताय काय म्हूण. सो ताका लागून आमी क्वेश्चन केला ताका आनी तेणें अशें सांगलां. जाल्यार पावसान काम करपाक दिलें आनी काम बेगीन पुराय जाल्यार सभाघर बेगीन दितले. मात दुरुस्ती करप सामकी गरजेची म्हूण अध्यक्ष राजेंद्र तालक उलयलो. सगळ्याचो हे आसा की गेले 18 तारखेक आमचे रवींद्र भवनाचें काम सुरू जाल्लें वयर कवर करपाचें आनी चक्कर अकस्मात सायक्लोनीक रेन आयलो सगळो आनी तांचें प्लॅनिंग डिस्टर्ब जालें. सो दे वर सपोज टू कंप्लीट द एंटायर वर्क बाय 30 तारीख. सो ते चालू करपाक मेळना. सो दे आर स्टार्टींग वर्क फ्रॉम टुमॉरो आनी जाता तितलें बेगीन काम कंप्लीट करता म्हूण ताणें सांगलां आमकां. सो नाव दीस वॉट एवर हॅज कम इज बियॉन्ड आवर कंट्रोल. पावस हो आमच्या हातान ना. सगळे जाण सोल्युशन दितले, हे कितें जालें तें कितें जालें, हाजेर इतलें केलां ताजेर तितलें सगळें उलोवपाक सगळें आसता. लेट अस फेस द प्रॅक्टिकल प्रॉब्लेम इन अ व्हेरी पॉझिटिव्ह मॅनर. सो लेट अस सॉल्व दीस इशू. हांव म्हणटा तुमकां भितर घेवन पट करून कितें जर एक पडलें कितें आनी ताजे तकलें पडलें जाल्यार इशू जातलो बेश्टो. फाल्यां जर रूफ कंप्लीट जालें ही इमिडिएटली नेक्स्ट डे वील बी ओपन. आमी तांकां तेंय ऑप्शन दिल्लें की जर आमचें 5 तारीख म्हणसर काम जालें जाल्यार 7 तारखेच्यान तुमी तियात्र करताले. म्हाका सांग दोनूय ऑप्शन तुमी डिसायड करा. हांव डिसायड करना. 15 तारीख म्हणटा काय तुमी 15 तारीख म्हणसरूच करा. थोड्यांनी सांगलें आमकां 7 दीस पयलीं कळोवपाक जाय. हांव म्हणलें बरें आसा. फाल्यां जर 5 तारखे जाले 7 दीस पयलीं म्हणजे 12 तारखेच्यान तियात्र करपाक सुरू जाता. कोणाक करपाक जाय तांकां करनी. वी आर नॉट फोर्सिंग एनीबडी. वी आर विथ यू. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस. रो फेरीचो ट्रायल रन सुरू. चोडणा रायबंदर रुटार ट्रायल जाली. कितलीच वर्सां ह्या रो फेरीची लोक वाट पळयताले. रोखडीच चोडण रुटार सुरू जातली म्हूण कळटा. 16 मोटारी, 10 ते 15 मोटरसायकली आनी 50 लोकांक व्हरपाची ताक. प्रायवेट पार्टी विजय मरीन चलयतले. रो फेरीज आसा पळय न्ही, एक नवो प्रोजेक्ट आसा आनी ह्या नव्या प्रोजेक्टाक आमकां वी हॅव टू टेक ऑल केअर. आतां पळय रो फेरीज बांदून रेडी जाल्ले आसात, ते फिनिशींग आसा. वी हॅव टेकन अ ट्रायल ऑल्सो. बट जी कोण कॅप्टन आसा हें आसा तांकां जशी फ्लायटाक जितकी वरां तांणी हें घेवपा जाय अजून पर्यंत नवो प्रोसेस हो म्हणून तांकां ईच ऑफ द कॅप्टन दे वील ट्रेन कॅप्टन कोण चलयता तो ताका कमीत कमी 50 वरांचे ताजें हें आसपा जाय ताका कळ्ळें न्ही. जसो फ्लायट टायम पायलटाक आसता तशें. सो वी आर वेटिंग फॉर ऑल दीस थिंग्स. विदीन जाले जर जाय जाल्यार विदीन मंथ जावपाक शकता. वी वील सीक परमिशन फ्रॉम द हॉनरेबल चीफ मिनिस्टर
I have not put up any note to the Chief Minister for inauguration of that, but Ro-Ro ferries will really define amcho capabilities and potential. If you look at the Ro-Ro ferries, it is not just a ferries, it is a tourism kind of thing. Tourist asa te payni passenger warpache जाल्यार पण tourists would like to go on that ferries because it has got multifunctional ताजे features. आणि सरकाराक काय लॉस नासतना आमी हे करतले बिकॉज इट इज अ बिल्ड ऑपरेट टायप. सरकारान इन्वेस्टमेंट इनिशियल ना ताजेर, आमी तांचे सर्विसीस हायर करतले आणि ताज्या नंतर ती चलयतले. इट विल मेक 5 to 6 फेरीज फ्री. आता कन्व्हेन्शनल फेरीज आसा पळय न्ही त्यो आमकां एक्स्ट्रा खंय तरी घालपाक मेळटल्यो. 2 फेरी आसा त्यो रिप्लेस करतले. आता एक ट्रायल एका फेरयेचेर ट्रायल चालू आसा, म्हणजे ट्रायल लोकांक घेवन वचपाक ट्रायल चालू आसा. पूण जशें आतां आहा युजली 10 रुपया पर व्हेकल 4 व्हिलर तशेंच दवरतले सध्या. पण ते निर्णय अजून तसो घेवंक ना. जनरल लोकांक कम्युटर्स येता तांकां कॉस्टली आसतलें ना कम्युटर्सांक आनी 2 व्हिलर्सांक आमी चार्ज करीत ना न्हू. आसा तशेंच आसतलें. फेरयेन बरें बसपाक 50 लोकांक ते प्रोविजन आसा. तशेंच 35 मीटर लांब आहा ती फेरी. भितून 15 ते 16 4 व्हिलर्स आनी एक 60-70 2 व्हिलर्स एट अ टायम वचोंक शकता. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटिन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.